प्रियो गांवठण हांगसर गणपती आमी सारकें गणपती पुजतात आनी हो गणपती पुजपाक आमचे कांय लोक पयलीं 1974 सालांत आमी गणपती पुजपाची हांगा तयारी केली आनी हो प्रस्ताव एक स्वर्गीय नारायण प्रभू हेंच्यांनी प्रस्ताव हाडलो आमचो गणपती पुजपाचो आनी आमी तो सगळ्यांनी मान्य केलो आनी आतां सद्याक त्यो अशे मेंबर कोण नाशिल्ले पयलीं आमी जे सुरवात जे आशिल्ले तातूंतले फक्त आयज 2 व्यक्ती आमी उरल्यात एक यशवंत सरदेसाय आनी हांव डॉक्टर श्रवण हे 2 व्यक्ती उरल्यात बाकी सगळे सुरवात जाले आनी आतां सगळे तरुण भुरगे आमचे करतात आनी मेंबर अशें नाशिल्ले फक्त मंडळ फक्त स्थापन केलें मेंबर कोण नाशिल्ले काही वर्सांनी आमी मेंबर स्थापन केलें आनी मेंबर जातकीर मागीर हो वायलेलो आमचो सगळो वेव्हार वाडत गेलो पयलीं हांगसर कांय नाशिल्लें आमी सुरवातीक गणपती जशी म्हळ्यारेक खोप घालतात ते पद्दतीन खोप घालून आमी गणपती हांगसर पुजलो कांयच नाशिल्लें सुट्ट घालून पातळ केल्लो आनी ते आतां आमचें कितें जाता आमचे कडेन फंड नाशिल्लो सुरवातीक आमचे कडेन पयशे 175 रुपया गणपती जाल्ले लोक 4 आनी 8 इतलेच फक्त देणगी दिताले आनी 175 रुपयाने गणपती 1974 पुजलो कांय नंतर मागीर कितें तशें आमचो खूब वर्स तसोच चलप गेलें त्या नंतर आमचो काही कारणाक लागून आमची 11 दिसांचो गणपती आशिल्लो आमी चिटी घातली हांगसर आनी 14 दिसांचो गणपती दवरलो 14 दिसांची चीट येयल्या तो 14 दिसांचो आयज परंपरा सामकी चालू उरल्या आनी अनंत चतुर्थीक लागून लोक आमचे पावूंक गेले भायर पावपाक आनी त्या खातीर आमी 14 दिसांची दवरली कितें हे अर्जुन देसाय दुसरो नारायण प्रभू यशवंत विठ्ठल देसाय हे हांगसर पावूंक जाय कारण तेंच्यांनी सुरवात जी केली ते जाय न्ही हांगसर अशा खातीर आमी तूं मागीर फुडें 14 दिसांची गणपती आमी सुरवात केली आनी 14 दिसांची आयज पर्यंत ही परंपरा चलत आसा आनी आतां कितें जाता आमचो इल्लो जो कितें आसा तो सगळो वाडतूच वयता 50 वर्सां आतां आमी बरें धूमधडाक्यान सामकें एकदम वाडयलें त्या नंतर आतां इल्लें कितें जाता आमचे कडेन आतां झाडां शकना म्हणजे आतां भुरगे जे आसा कोणते रणुके आसा ते सगळ्यो तयारी करता आनी तयारी करता आसतना कांय लोकांक पयलीं भयंकर आमकां त्रास जाले कितें माटोव नाशिल्लो हांगसर मंडप नाशिल्लो जेन्ना बाळयो खांदाराबांद हाडप कितें स्टेज तुका घालप स्टेज फळ्याचें हाडप हेजे कडेन तेजे कडेन मागोन फळे हाडप अशे पद्दतीन आमचें सगळें कार्य चलतालें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळातर्फे गोंयांत 11 किंवा 21 दिसांचे गणपती उत्सव साजरे करतात पूण प्रिवाळांत हांगा 14 दीस गणेशोत्सव मंडळातर्फे चवथ साजरी केली वयता आनी ताका भरगच्च गांवाचो प्रतिसाद मेळटा दर वर्साक 11 दीस पयलीं पुजताले पूण गांवचे लोकांचे 11 दीस किंवा 7 दीस आनी 9 दीस आशिल्ले कारणान हांगा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे जे कार्यक्रम किंवा बाकीचे जे सेवा आसता ती करपाक मेळना आशिल्ले म्हणून हे कारण घेवन तेंच्यांनी 14 दीस उत्सव साजरो करपाचो निर्णय त्या वेळार घेतलेलो आनी आतां 52 वर्सां जाल्ली ही चवथ तशेंच 14 दीस ते साजरी करतात प्रिवळच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी।